भाव भयणीनो सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार आनी देव बरी सांज तुमकां दिवं. आयज आमी सगळीं सांगातान आनी खुशालकायेन हो येदो व्हडलो दीस पवित्र सातोळ्यांतलो हो ब्रेस्तार आयज जेजूच्या जेवणाचो समारंभ आमी करता. यादनीकपणाच्या देण्याचे तशेंच मिसाचे भेटीच्या देण्याच्या ह्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिता आनी जेजूची मोगाची आज्ञा आमी मानून घेता. तर आयच्या दिसा खेरीत भाशेन आमी यादनीक ही भेट भेटयता आसतना तुमचे पासत आमचे पुरचे पासत ही भेट भेटयता आमच्याय नांवान तुमच्याय नांवान. तर तुमकां सगल्यांक ही भेटीन वांटो दिता आसतना इल्लोसो वेळ ओगीच रावया. एकामेका पासत आयज आमी मागुया. सगळी आमची मागणी ओगीच रावन आमी देवा मुखार हे मिसाची सुरवातेक दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, भोव पवित्र रिदूम आयज तावन सुरू जाता. ह्या रिदुमाच्या पयल्या दिसा हे सांजे सोम्या जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो समारंभ आमी करता. जेजून आपल्या शिसांचो मीतमेर नासलेलो मोग केलो आनी होच मोग
आयच्या दिसा एके खेरीत भाशेन जेजू तांचे बरोबर हे मोगाचें जेवण समोरून दाखोल करता. आयचे हे पवित्र रिती वरवीं जेजून 3 म्हत्वाचे गोठ स्थापता. ते म्हणल्यार याज्ञिकी संस्कारणी, मिसाचें बलिदान आनी प्रिती मोगाची आज्ञा. हे तिनूय गोठ आमच्या क्रिस्ती जिविताचो सार जावन आसा. ह्या अर्था बोरीत समारंभान भावार्थान वांटो घेवन आमचे जिवितान आमच्या याज्ञिकी पासत मागून पवित्र मिसाचे भेटे वरवीं आमी ओदीक पवित्रपण जोडूंक आनी मोगाची आज्ञा आमच्या जिवितान जिवंक क्रिस्ताच्या मोगाचे गोवाय जावंक आमकां कृपा मागुया. तुझ्या भाव भयणीनो, पवित्र मिसाची भेट आमकां एक व्हड देणें आनी ह्या देण्या बरोबर याज्ञिकपणाचें देणें आमकां भोव श्रेश्ठ. तरी प्रिती मोगाची आज्ञा आमी पाळटा आसतना जायते फावटी आमचे असोक्तायेन आमी चुकल्या. ह्या पासत आमी सगल्यांच्या नांवान ह्या वेळार देवाच्या बोगसण्याक उलो मारुया. सोम्या जेजू तुवें म्हणलें, हांव बरो गवळी मेंढरां पासत आपलो जीव दिता. हांव एक याज्ञीक कसो आनी म्हजी सांगाती याज्ञिकां बरोबर आमच्या जिवितान तुजो बरो गवळ्याचो रूपकार जावंक चुकल्या. आमच्या उतरां आनी जिविताचे चालीन आमचे मनशाळे असोक्तायेक लागून तुजे कुशे आनी तुज्या उतराच्या उजवाडान आमी पोरचेक आकारूंक पावूंक ना. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर. तुमच्यो जमाती तुमकां बरें करचे बदलेक तुमकां ओदीक वायट करतात. तुमचे मोदें फुट्टी आसात म्हूण हांवें आयकलां. क्रिस्ता जेजू, तुवें मिसाच्या बलिदान स्थापून आमकां आत्मीक गिरेस्तकाय वांटून दिल्याय. पूण आमी जायते फावटी फावो ते पोरी वांटो घेवंक चुकल्या. आमचे मोदें वाड विवाद आनी कुसरेपण घेवन आमी वांटो घेतला. तुका अपमान केला. आमकां बोगोस सायबा. क्रिस्ता काकलूत कोर. देवाचो संदेश दिवंक प्रवादाचे वर गूण म्हाका आसत. दोंगर एके सुवातेर थावन दुसरे सुवातेर काडून धाडूंक भावाताची येद्दी शक्ती म्हाका आसत. पूण म्हाका प्रिती मोग ना जाल्यार हांव कांयच न्हय. सोम्या जेजू, तुजेर भावात दवरून पेल्याच्या मोगान जिवंक तूं आमकां आपयताय. पूण आमी भावार्थ वयल्या वयर जियेल्या आनी तो प्रिती मोगाचे वागणुकेंतल्यान दाखोळ करूंक ना. आमकां बोगोस सायबा. सोम्या काकलूत कोर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Sorgicia raya, sorpod veda deva baba, ami tuka namaskar korta, ami tuka inasna, tuja kor boy baba aso, ami tuka bakanta. Soumya
प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा, आप कुशीन मरण सोसूंक आपणाकूच पराधीन करूंक वेतालो ते राती तुज्या एकल्याच पुतान आपलो शीम मेर नासलेलो मोग दाखोवंक शिसांच्या सांगाता निमाणें जेवण केलें आनी तें संवसार सोरो पर्यान नवें बलिदान कशें आमी करचें म्हूण ताणें फरमायलें. तेच रातीचे बो पवित्र जेवणाक दिनवाशी काळजान आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्या आनी येद्या वर्त्या गुटांतले तुजें देवीक जिवीत आनी मोग परिपूर्ण बोरतीन आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान इजिप्ताच्या देसांत मोइजेसाक आनी आरोनाक म्हणलें, सगल्या म्हयन्या मदें हो म्हयनो तुमकां पयलो जातलो म्हणजे तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो. आख्खे इस्रायल परजे कडेन उलोवन तांकां सांगात, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा जण एकल्यान आपल्या इंडांतलो एक मेंढरो घेवचो. दर एका कुटुंबाक एक मेंढरो. आख्ख्या मेंढऱ्यांचें मांस खावंक एक कुटुंब एकदमूच ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागींच आसा त्या शेजाऱ्याक हाच्या कुटुंबांत मनशां आसात त्या प्रमाणे बागाक घेवचो. जण एकलो कितलें खातलो तें पळोवन मेंढरो खावंक कितलो लोक आसूंक जाय तें थारावचें. तो मेंढरो जावंक जाय कोट नाशिल्लो, दादल्या लिंगाचो आनी एका वर्साचो. मेंढरो वो बोकडोय बी जावं येता. ह्या म्हयन्याचे 14 तारखेर पर्यंत तें जनावर सांबाळून दवरूंक जाय. मागीर सगळी इस्रायल परजा एकठांय जावन सांजेच्या वेळार त्या जनावराचो प्राण काडटली. मागीर ताचें इल्लें रोगत घेवन ज्या घरांनी त्या जनावराचें मांस खावचें आसा त्या घरांच्या दारांच्या दोनूय कवडांचेर आनी उमरांचेर तें लावचें. ते रात्री तें मांस उज्यांत भाजून खावंक जाय. कोमीर घालून नासलेलो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन तें मांस खावंक जाय. तुमी तें जेवण करूंक जाय हे भाशेन. तुमच्या पेंगटाक बांदात, पांयांक वाणो घालात, हातांत एक दांडो घेयात. वेगळी वेगळी तुमी तें जेवण करतल्यात, कित्याक तो दीस सर्वेस्पराच्या पासकांचो. ते रात्री इजिप्ताच्या देसांतल्यान हांव वेतलों आनी सगल्या मालगोड्यांक जिवेशी मारतलों. मनशांक तशें मोनजातींक आनी सगल्या इजिप्ताच्या देवांक हांव खास लायतलों. हांव तो सर्वेस्पूर. तुमी रावतात तीं घरां दाखोवंक हें रोगत जातोलें एक खुना आनी तें रोगत दिसती पडटूच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना फुडें वेतलों आनी जेन्ना हांव इजिप्ताक कास लायतलों तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो आनी तुमी तो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संबोरतल्यात संस्थीचे संस्थीक. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब गायन करून जातलो. ही दिनवासनेची काल्ज क्रिस्ताच्या रोगतांत आमकां वांटो दिता.
सगळी म्हणूया. ही दिनवासनेची खास ख्रिस्ताच्या रोगतांत आमकां वाटो दिता. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक कोत्तलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सर्वोन्नताचें पात्र उबारतलो. सबब ही दिनवासनेची खास ख्रिस्ताच्या रोगतांत आमकां वाटो दिता. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्ताचें मरण भोव मोलादी. हांव तुजो चाकर, तुजे चाकोनीचो पूत, म्हज्यो सांखली तुवें तोडून उडयल्या. सबब ही दिनवासनेची खास ख्रिस्ताच्या रोगतांत आमकां वाटो दिता. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. सोबे माजार सगळे ताचे पोरचे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळटलो. सबब ही दिनवासनेची खास ख्रिस्ताच्या रोगतांत आमकां वाटो दिता. पागयोंत पावलोन कोरीतकारान बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. बावा भयणानो, सोमया कोटली हांवें शिकोवन घेतली, तीच हांवें तुमकां दिली. सोमया जेजूक प्रवादीत केलो ते राती ताणें उंडो घेतलो. देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पुंची. हे म्हज्या उगडासाक करात. त्याच पोरी जेवण जातोच ताणें पात्र घेतलें आनी म्हणलें, हे पात्र म्हज्या रोगतान स्थापलोलो नवो करार. तुमी तांतले पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडासाक करात. देखून तुमी हो उंडो खातात आनी ह्या पार्थांतले पियेतात तितले पावटी सोमी ये पोरयान ताचें मरण तुमी पोरगोट कोतात. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. हांव तुमकां एक नवी आज्ञा दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. सुवावा पोरमोडी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. पास्कांचे पोरबी आदी जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणा आसलो.
ताणें संवसारांत आसलोल्या आपल्याचो सदां मोग केल्लो, पूण आतां सुपुर्नायेन तांचो मोग करून दाखयलो. तांचें रातचें जेवण चलतालें. जेजूचो घात घेवचो म्हूण देंवचारान सिमावाच्या पुता जुदास इस्करियोताच्या मनांत घालें. बापान सगलें आपल्या हातांत दिलां. आपूण देवातान आयला आनी देवा शिंवेता म्हूण जाणो जावन जेजू जेवणावेलो उठलो आनी आपलें आवरण काडून आपल्या पेंगटाक ताणें एक रुमाल बांदलो. उपरांत एका तोस्तांत उदक ओतून तो शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलेलो त्या रुमाळाक ते पुसूंक लागलो. तो सिमांव पेद्रू सोंशी गेलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका परतीपाड केलो, हांव करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कदींच दिवचो ना. जेजून परतून म्हळें, हांव तुका धुना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना. सिमांव पेद्रून परतीपाड केलो, तशें जाल्यार सोम्या, म्हजे पांयच न्हय, बगोर म्हजे हात आनी म्हजी तोकली धुव. जेजून ताका म्हळें, नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो, तो सगलोच नितोड आसा. तुमी तर नितोड आसात, पूण सगले नात. आपणाचो घात कोण घेतलो आसलो तें तो जाणो आसलो. त्या पासत ताणें म्हळें, सगले तुमी नितोड नात. तांचे पांय धुवन जातूच आपलीं आंगोस्त्रां घालून जेजू आपले सुवातेर परतून आयलो. ताणें म्हळें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात मूं? तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात आनी तुमी सारकें उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी. म्हणटूच तुमचो गुरू आनी सोमी जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या. हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करचें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. Mandatum datum the vobis. A new commandment I give unto you. Mandatum हे उतर बाबा भयणीनो लातीन भाशेन आनी मोंडी हे उतर mandatum ह्या लातीन भाशेंतल्यान आमी घेतलां कमांडमेंट. आनी आयच्या दिसाक मोंडी थर्सडे अशें आमी म्हणटा. आनी जेजू किरीत भाशेन आयच्या दिसाक ही नवी आज्ञा आमकां सगल्यांक दिता. अ न्यू कमांडमेंट आय गीव अनटू यू. आमकां सगल्यांक आज किरीत भाशेन हो समारोप आमी करता आसतना पयले सुवातेर आमी 3 वस्तूंचो नियाळ करता. पयले सुवातेर 2 साक्रामेंत आमी नियाळटा, याज्ञीकपण आनी मिसाची भेट. आनी ह्या दोनी आज्ञाक 2 साक्रामेंताक आमी किरीत भाशेन समोरमतना एक आज्ञा जी जेजू आमकां दिता, एकामेकाची सेवा करून. म्हणटच 2 साक्रामेंत आयच्या दिसाक किरीत भाशेन जेजू स्थापता. पयलें जावन आसा याज्ञीकपण, दुसरें जावन आसा मिसाची भेट. आनी ते आज्ञांत आमी एकामेकाची सेवा करूंक किरीत भाशेन तो आमकां ह्या दोनूय साक्रामेंतान ह्यो आज्ञा पाळूंक आमकां आज आज्ञा दिता. मुखार बाबा भयणीनो, फ्लॉरेन्स ह्या गांवांत एक लग्न जावपाक एक तरणाटें थंयसर जल्मलें. इटालिया ह्या गांवांत फ्लॉरेन्स शारांत एक चेडूं जल्मलें. आनी तें तोन्नें दाणगे आपल्या जिवितांत जेजू पासत कितेंय करूंक तें वावुरतालें. पातक्या सवें जेजूचो मोग करूंक ताणें पळयलें. जेजू कशे परेन दुसऱ्यांचो मोग करता, जेजून कशे परेन सेवा चाकरी केली, जेजून कशे परेन सेवे चाकरेची आज्ञा दिली, हाचे विशीं ते नियाळटाले. आनी आपुणूय ही सेवा कशे ना कशे तरेन
आपली सेवा ह्या पातक्या सोवे दुसऱ्या सोवे पिडेवंतां सोवे आपूण दितले म्हूण ते येवजिताले. शी वॉन्टेड टू कमीट हर लायफ इन सर्वीस. ताचो आवय बापूय इंग्लेज गांवांतलो म्हणटकूच ती आपूण इंग्लेज गांवांतली म्हणटकूच UK ब्रिटन ग्रेट ब्रिटनाक वचूंक सोदताली, पूण कांय कारणाक लागून इटालियाक ती रावली. आनी अशें आसतना त्या काळार भावा भयणीनो 19व्या शेंकड्यांत फकत दादल्यांक अधिकार आसलो वयसपण शिकूंक. हे चेडूं आपल्या जिवितांत कितें भाशेन वयस जावंक सोदतालें, ताका ती फावो ती एडमिशनां मेळोना जाली. शी वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर. फायनली आपल्या जिवितांत भावा भयणीनो एक नर्सीचें बरें शिकप ताणें केलें. आनी हें शिकप केल्या उपरांत आपल्या पिडेवंत भावा भयणांक कितें भाशेन मजत करूंक तें फुडें सरलें. फ्लॉरेन्स आपल्या जिवितांत ह्या पिडेवंत भावा भयणांची सेवा करतना 18व्या शेंकड्यान न्हय पूण 19व्या शेंकड्यान 1853 क्रिमियन वॉर सुरू जालें. 1853 to 1856 आनी हे वेळार जायते थंयसर ह्या घेरांत भावा भयणीनो जायते जोखमी जाले, जायते पिडेंत आसले, हांची सेवा करूंक ते गेले. दीस रात मेहनतीन त्या पिडेवंताची ताणें सेवा केली. ताका नांव पडलें द लेडी विथ अ लॅम्प. कित्याक खंयच्याय वेळार रातच्या वेळार उठून जो कोण पिडेंत आसा तांचो परामर्श करूंक तें वेतालें. अशें आसतना आपल्या एका पुस्तकांत तें बरयता, Jesus gave us this commandment that we should love our neighbor as we love ourselves. Why? Because he himself loved us and he gave himself up for us. बाबा भयणीनो, आपल्या जिवितांत जेजून मोगाची आज्ञा दिली आनी दुसऱ्यांचो अदीक आनी अदीक मोग करूंक किरीत भाशेन आमकां फॉर्मायलें अशें आपल्या पुस्तकांत तें बरयता. आज किरीत भाशेन ह्या भुरग्याचो आमी जायते फावटी उगडास करता. कित्याक जाय? कित्याक आपल्या जिवितांत बरो वावर जेजून दिल्लो तो ताणें केलो. ताचें नांव जावन आसलें फ्लॉरेन्स नायटिंगेल. आनी हो वाव ताणें केलो देखून किरीत भाशेन ताका भावा भयणीनो शाबासकी पवित्र सभेन दिली. आयच्या दिसाक आमी किरीत भाशेन तिनूय वाचपाचेर नदर मारता तेन्ना पयलें वाचप सुटकेच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी घेतलां. आनी थंयसर आमकां किरीत भाशेन देव आपले पोरजे सोवे ही पोरजां किरीत भाशेन गुलामपणांतली भायर सरूंक किरीत भाशेन तो तांकां आपले पोरजे कितलो मोग करता आनी याज्ञिकी पोरजां म्हूण दाखोवंक तांचे सोवे करार करता. तो तांकां अशी आज्ञा दिता. मोजेसाक आनी आरोनाक दोगूय भाव आसले. तो म्हणटा सगळ्या म्हयन्या मदें हो म्हयनो तुमकां पयलो जातलो. म्हणजे तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो. दीस शाल बी द फर्स्ट मंथ इन द होल कॅलेंडर. आनी कित्याक तो आज्ञा दिता? तो म्हणटा ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमी जण एकल्यान हिणांतलो एक मेंढरो घेवचो. यू शाल टेक अ लॅम्ब वीच इज विथआउट ब्लॅमिश. खोत नासलेलो मेंढरो दादल्या लिंगाचो. ताका तुमी किरीत भाशेन तुमी बोली चडोवचो. आनी दुसरी वस्त कितें करचो? ताचें रोगोत आसा तें तुमच्या दारार तुमी लावचें. कित्याक आफ्टर 9 plagues Pharaoh was not ready to leave the people of Israel from bondage. म्हणटकूच देवाक कितें ना कितें करची गरज आसली आपले पोरजेक सुटका दिवंक. आनी किरीत भाशेन ही सुटका दिवचे खातीर हें पास्काचें जेवण करूंक तो देव तांकां आज्ञा दिता. तो म्हणटा तुमी किरीत भाशेन ह्या पोरबेक तो मेंढरो जावंक जाय कोत नासलेलो दादल्या लिंगाचो आनी एका वर्साचो. मेंढरो वो बोकडोय बी जावं येता. उपरांत तो 14 तारखेक तो म्हणटा ताचें इल्लें रोगोत घेवन ज्या घरांनी त्या जनावरांचें मांस खावचें आसा त्या घरांच्या दारांचेर दोनूय कोवड्यांचेर आनी उंबऱ्याचेर तें लावचें. आनी ती रातीक हांव पासार जातलो. आनी ज्या ज्या दाराचेर हें रोगोत हांव पळयतलो तांकां हांव खास लावचो ना.
तुमी सगल्यांनी हें पास्क जेवण करचें आनी वेगीं तें जेवण तुमी करतल्यात, कित्याक हांव ती रातीक येतलो आनी आय शॅल टेक माय वेंजन्स ऑन ऑल दोज हू आर विथआउट दीस ब्लड ऑन देयर डोर. देव आपले पोरजे सोवे आपलें तीरपण दाखयता. देव आपले पोरजे सोवे तांकां विचून काडटा. आपली पोरजां, these are my people and I am their God. किरीत भाशेन एक कोरार ह्या पास्काच्या जेवणा वरवीं देव स्थापता. दुसरें वाचप, बाग्यूंत पावलू कोरींतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले आमी आज वाचता. बाग्यूंत पावलू जेजून पवित्र मिसाची भेट केली तेन्ना तो नासलो, पूण कोरींतकारांची पोरजां किरीत भाशेन आपल्या वाद्याची ती किरीत एकचारान जियेन आसली, एकामेका सोबेन नोसायेन जियेताली. आनी जें कितें आज हो चिटीन बरयता, पयलीं क्रिस्तांवां जीं करतालीं तांचें पडून बाग्यूंत पावलू हे चिटीन कोरींतकारांक बरयता. आनी कांय बरीं उतरां म्हणटा. सोम्या जेजूक पराधीन केलो ते राती ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासलो, तो मोडलो आनी सगल्यांक तो दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. म्हणजे पयले सुवातेर जेजून उंडो घेवन देवाक दिनवासलो. भाव भयणीनो, मिसाची भेट कशे तरेन देवान आमचे पासत ह्या संवसारान जियेता आसतना स्थापून दवरली. पयले सुवातेर देवाक दिनवासलो. थंयसर आमकां मेळटा दर दिसाक जेजूचें बलिदान आमी समोर उमताना देवाक आमी दिनवासता. वी थँक गॉड फॉर ऑल द ग्रेट थिंग्स दॅट ही हॅज डन इन आवर लायफ इन द युकरिस्ट. किरीत भाशेन युकरिस्तिया म्हणजे दिनवास देवाक. दुसरे सुवातेर तो उंडो घेतलो, देवाक दिनवासलो, मोडलो, ही ब्रोक. म्हणटकूच जेजू आपूण कालवार खुर्सार आमचे पासत किरीत भाशेन आपणाकूच मोडून एक बोली कसो जालो. He became a sacrifice for us on the cross and died for us in order that we may be saved. भाव भयणीनो, हें बलिदान आमचे सोडवणे पासत त्याच जेजून त्या खुर्सार केलें. हेंच बाग्यूंत पावलो कोरींतकारांक सांगता. म्हणटच तुमी जेन्ना हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेता तेन्ना पयले सुवातेर तुमी देवाक दिनवासूंक गरज सगल्या तुमच्या जिविता खातीर. दुसरे सुवातेर हे मोडणेंत तुमी वांटो घेता तेन्ना जेजू क्रिस्त परतून आपल्याक बोली कसो न्हय, पूण परतून थंयसर ह्या आल्तारार जेजू क्रिस्त येता आमकांच आपूण बोली कसो जावं. आनी तिसरे सुवातेर एकामेकाक तो वांटून दिलो. He shared this meal with one another. बाबा भयणीनो, जेन्ना आमी एकामेकाक हो उंडो वांटता तेन्ना खरेंच एकचाराची खुणा कशी आमी दाखोड करता. एक पवित्र सभा आमी ज्या बलिदानांत वांटो घेता मिसाचे भेटेन, थंयसर आमी एक पवित्र सभा म्हूण दाखोड करता. हो जावन आसा दुसरो साक्रामेंत जो जेजून आज स्थापलो. पयलो साक्रामेंत जेजून स्थापलो तो जावन आसा याज्ञीकपणाचो. जशें आदल्या करारान मोजेस आनी आरोना वरवीं देवान ही पास्कांची परब स्थापून याज्ञीकी पोरजां इस्रायलाक केली, ते भाशेन नव्या करारान जेजू आपुणूच बोली जावन आमकां सगल्यांक याज्ञीक कशें ताणें स्थापले. तिसरे सुवातेर आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा जेजून आमकां आज्ञा दिली. कसली आज्ञा? He gave us this commandment to love one another. जशें हांव गुरू जावन तुमची भावा भयणांनो हांवें सेवा केली, तुमचे पांय हांवें धुले, तशें तुमी एकामेकाचे करचे. थंयसर दोग शीस जेजू मदें आसलो. एकलो जेजूक किरीत भाशेन वळखोच ना म्हणटा पळय तो पेद्रू, आनी दुसरो जुदास जो जेजूचो घात घेतलो आसलो. दोगांयकूय एक सारके जेजून तांचे पांय धुले, वेगळो जार केलो ना. ही डीड नॉट डिस्टिंग्वीश between the one who denied him and the one who betrayed him. Yet he showed oneness towards all. आज
तुका आनी म्हाका हे पोरबे समयार कितें शिकोवन मेवता. बाबा भयणीनो, पयले सुवातेर आमी बावतिजमा वरवीं थ्रू आवर बॅप्टिजम वी आर कॉल्ड टू बी प्रिस्ट, प्रॉफेट एंड किंग. आमकां ह्यो 3 वस्तू मेवतात बावतिजमा दिसाक. आमी भाव भयणीनो यादनीक कशे आमकां बावतिजमा दिसाक मागलेले आसात. म्हणटकूच आमी जावन आसात यादनीक जे मागलेले, तुमी जावन आसात सादारण यादनीकपण चलयतली. कशे तरेन तुमी चलयतात? तुमच्या कुटुंबांनी जेन्ना तुमी दिसपोटी मागणें करतात, तुमच्या कुटुंबांनी जेन्ना दिसपोटी देवाचें उतर वाचतात, तेन्ना तुमी हें यादनीकपण जियेतात. दुसरे सुवातेर आमकां सगल्यांक बाबा भयणीनो देवान ह्या संवसारांत प्रवादी कशे धाडल्यात. देवाचें उतर आमी वाचता तें 2 दिसाक एकामेकाक सांगूंक आमकां आज्ञा आसा. 2 दिसाक एकामेकाक तें पोरगोट करूंक आमकां जेजून आज्ञा दिल्ली आसा. वी हॅव टू प्रोक्लेम द वर्ड दॅट वी हियर एवरी डे इन आवर लायफ. आनी तिसरे सुवातेर एक राजा कसो आमी हें देवाचें उतर जिवंक गरजेचें. कितले फावटीक जायत आमी हें देवाचें उतर जियेता. आज आमकां 2 साक्रामेंत एक आज्ञा मेळटा तेन्ना आमकां विचार करुया, खरेंच आमच्या जिवितांत आमी यादनीकपण जियेता काय? देवाचें उतर आमी वाचता, देवाचें उतर आमी नियाळटा काय? देवाच्या उतराक मान दिवन आमी एकामेकाक पोरगोडटा जायत. देवाचें उतर पोरगोडटा आसतना म्हज्या जिवितांत तें हांव जिवंक सोदतां काय? Do I proclaim the word of God? Do I live the word of God in my own life before proclaiming it to others? Is a question that I have to ask myself. दुसरी वस्त बाबा भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना सगल्यांक आमकां खिरीत भाशेन यादनीकपणूच न्हय पूण आमकां मिसाची भेट दिल्या. आमी मिसाचे भेटेन कशे तरेन वांटो घेता तो आमकां विचार करुया. फकत भायल्यो रिती आमी करता. 2 दिसाक आमी मिसाचे भेटेन येता तेन्ना कितें आमी न्हेसप न्हेसतले, खंयसर आमी बसतले, कितें आमी गायनां गायतले, कोणाक आमी पळयतले, कोणाक आमी जबाब दितले, हेंच आमच्या मनान रिगोन आसा. ओ देवाचें उतर हांव वाचता. 2 दिसाक हांगासर मिसाच्या बलिदानान दिनवासणेचें बलिदान हांव अर्पण करता. सगळें म्हजें जिवीत ह्या मिसाच्या बलिदानांत हांव घालून देवाक हांव अर्घ दिता म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता काय? डू आय रियली प्रेज गॉड अँड पार्टिसिपेट इन द युक्रिस्ट एज इफ इट इज माय लास्ट युक्रिस्ट? खरेंच ही देवाची आज्ञा तुवें तुज्या जिवितांत पाळल्या काय? पवित्र मिसाचे भेटेंत हांव वांटो घेता तेन्ना जेजू ह्या आल्तारार येता. परतून जेजू म्हजे पासत मरो ना, पूण परतून जेजू हांगासर आमकां आपली कूड मास दिता. ही गिव्स अस हीज बॉडी अँड ब्लड. हाऊ डू आय रिस्पॉन्ड टू इट? हांव म्हजे जिबेर घेता तेन्ना खरेंच ह्या जेजूक म्हणटा काय म्हज्या जिवितांत बदलप जातलें. आजतान तुवें म्हाका आज्ञा दिल्या ती हांव आज्ञा पाळूंक तयार आसा. इज दीस माय रिस्पॉन्स? That I say to the Lord that I will do as you have commanded me, that you have given me this command that I may love my neighbor as you have commanded me to love. Do I really respond to this? तिसरी वस्त भाव भयणो, आयच्या दिसाक आमकां त्याच जेजून दिली. 2 साक्रामेंता उपरांत एक आज्ञा, आपल्यान गुरू जावन तुमची सेवा केली, तुमचे पांय धुले तशे तुमी एकामेकाची सेवा करात. That you too may love your neighbor as I have loved you. No man has greater love than to lay down his life for his neighbor. जेजून आमचे पासत आपलो जीव ताणें खुर्सार दिलो. जेजून आमचे पासत खुर्सार प्राण दिवन आमची सोडवण केली. जेजून आमचे पासत खिरीत भाशेन सोडवण दिवन आमकां पुनर्जीवनपण हाडलें. This is the fact and this is the greatest thing that God has given us through his son our Lord Jesus Christ. खिरीत भाशेन आज आमी ह्या समारंभांत वांटो घेतना देवाक आमी दिनवासुया. पयले सुवातेर आमकां यादनिकी वर्गांत आमकां विचलोली पोरजां कशी विचून काडल्या. दुसरे सुवातेर पवित्र मिसाची भेट त्या जेजून आमकां स्थापून दवरल्या आनी यादनीक आमकां ही समोरमणी करूंक दिल्यात. आनी तिसरे सुवातेर आमकां खिरीत भाशेन आज्ञा दिल्या आमी एकामेकाचो मोग करूंक. Mandatum datum the vobis.
A new commandment I give unto you. होच आमचो जिविताचो माज जावं, होच आमच्या जिविताचो हेतू जावं की आमी एकामेकाचो मोग करूं, एकामेकाची सेवा करून जेजून दिल्या ती आज्ञा दिसपोटी आमी पाडूंक आमकां खुतखुतीत कृपा आनी बोड मागून घेवया. भाव भयणीनो, देवाच्या उतराचेर आमी आतांच नियाळ केला. आतां ही पांय धुवपाची रीत आमी करतले. ही पांय धुवपाची रीत करता आसतना आयज जी वांगडी विचून काडल्यात आपोस्तलांचो जागो घेवंक, ती आमच्या जोणेकल्याच्या सॅक्टरांतली. आमचे 10 सॅक्टर आसात. त्या 10 सॅक्टरांतले एक सॅक्टरांतलो एक प्रतिनिधी रिप्रेझेंटींग सगळे तुमी ह्या आख्या सॅक्टरान जी भावार्थी आसात तांच्या नांवान तुमचे मदलो एकलो मुखार सरता. तशेंच सगळीं आमची एसोसिएशन्स आसात, वेगवेगळीं एसोसिएशन्स आमचे पिरगुजेन वावर करता, तांच्या सगळ्यांच्या नांवान आमचो एक फाब्रिकाचो वांगडी हे आपोस्तलाचो भाग घेता. आनी आयज करीत भाशेन आमचे मदें एक नवशीस आसा. नवशीस म्हणल्यार तो आतां क्रिस्ताक मानून घेवपाक आपली तयारी ह्या दिसांनी करता. जल्मान तो मुसलमान, पूण आयज आपोस्तलाचो जागो घेता एक नवशीस कसो, आनीक आपली तयारी करता जेजूक साक्रामेंतांतल्यान घेवंक. जाल्यार ह्या वेळार आमी सगळीं मागुया, देवा लागीं मागुया आनी सगळे माणसुगेन हे रितीन वांटो घेवया. आमी जण एकलो ह्या आपोस्तलां भाशेन आनीक जेजू आमचेय जण एकल्याचे पांय धुता. ही रीत सुरू करता आसतना तशेंच उगडास धरुया. आयज ही भेट सोंपोवन आमी आमच्या घरा गेल्या उपरांत कोणाचे पांय धुवंक जाय हांवें, जावं म्हज्या घोवाचे, बायलेचे, भुरग्यांचे वा आवय बापायचे. भोव करून जांचेर आमकां घोडी कितेंय वायट आसा वो संबंद खंय तरी हाल्लले धरलेले आसात, जाल्यार आयच्या दिसाक तुमी हो सयेक घेवचो, घरा वचून एकामेकाचे पांय धुवंक. आतां आमी ही पांय धुवपाची रीत करता आसतना गितां गावून आमचो गायन मंडळ आमकां आदार करतलो. जेजू जेवणा वेलो उठून आपल्या शिसांचे पांय धुता आनी एक ओमोर ल्हानविकायेची आनी सेवे चाकरीची देख आपल्या पाटलावदारांक दिता. पांय धुवप हो चाकरांचो वो गुलामाचो वावर आसलो. घरांत मानाचो सोयरो आयलो जाल्यार ताचे पांय धुवप ही जबाबदारी चाकराची आसली. जेजू सोमी आनी गुरू जावन एका चाकराचें रूप घेता आनी खालतिकायेन आपल्या शिसाचे पांय धुता. हे पांय धुवप एक बायलीच चाल रीत न्हय, पूण जेजूचें मिसांव वो कार्य ह्या संवसारांत कितें तें दाखोवन करता. मनशाचो पूत एरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना, बोगोर एरांची चाकरी करूंक आनी सोमेस्तांचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. भोक्तीन आनी भावार्थान सोम्याचे सेवेचे आज्ञेचो समारंभ आतां आमी जिवुया.
सगळीं उबी रावया. याज्ञिकपणाची स्थापणी, मिसाचे भेटेची स्थापणी आनी प्रिती मोगाचे सेवेची आज्ञा. भाव भयणीनो, ह्यो 3 समारंभण्यो खेरीत भाशेन आमी मनयता आनी आतांच आमी आपोस्तलांचे पांय धुवपाची रीत करून हे आमच्या दोळ्या मुखार हाडला. देवाक आर्गां दिवया, दिन वाचुया आनी आमची थोडीशी मागणी आमी सगळ्या भावार्थान आनी विस्वासान आमच्या देवा मुखार दवरुया. हे म्हज्या उगडासाक कोरात. आमच्या पाप साहेबान गोवल्यांनी आनी याज्ञिकांनी आपले मुन्यारी याज्ञीक आपोवणे जेजू महायाज्ञिकाचे पावलांनी चलूंक आपले आनी आपल्या पोरजेचे जिवीत भाग्यवंतपणान गिरेस्त करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. तो उठलो आनी ताणें तांचे पांय धुले. देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपलेपण सोडून दिवंक दर एका नागरिकाची सेवा करचें मोन आपणावंक आमी अशे मनशां मोदें मोग मोयपास आनी एकचार बांदूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. उपरांत एका तोस्तान उदक वतून तो शिसाचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्याक बांदलेलो ते रुमालाक तो पुसूंक लागलो. जेजून आपल्या शिसांक दाखयलें सेवे चाकरेची देखीन आमचे दर एक समुदाय वाडूंक आनी अशें आमचे मोदें एकचाराचो बांदपास ओदीक ओगोट जावंक आनी आमी जेजूचे मुळाक गोवाय जावंक पावंक आमकां बापाची मोजत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करचें. हे जेजूची यातना आमी आमचे कुटुंबांनी पयले सुवातेर जिवंक आनी आमचे कुटुंबान मोगाची आनी सेवे चाकरेची मंदिरां करूंक आमी जोन एकलो वावरूंक आमकां दर एकल्यांक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी बोल मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आमची जोण एकल्याची खासगी मागणी ह्या वेळार देवा मुखार आमी दवरुया. खेरीत भाशेन उगडास करात त्या याज्ञिकांचो, ज्या याज्ञिकांनी तुमची प्रिती मोगाची सेवा केल्या. घडये तुमकां बावतिजम दिला, कुमसाराचो साक्रामेंत फावो केला, पवित्र मिसाची भेट तुमचे पासत भेटयल्या, वो हेर सगळे साक्रामेंत तुमचे पासत जाणी भेटयल्यात. त्या सगळ्या याज्ञिकांचो उगडास करून तांचे पासत ह्या वेळार मागात. जे याज्ञीक आमची सेवा करून सोंपून गेल्यात तांकां सर्गीचें सूख फावो कर म्हूण तांचेय पासत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. सर्गीच्या मोगाळ बापा, भक्तीन आनी भावार्थान केल्ली आमची मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां सगल्यांक प्रिती मोगान चलूंक आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. विडोने वेलार गीत घेवया. C39, पेज नंबर 45. C39. Tuka Baba.
म्हज्या भावा भयणीनोय म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी व्हडलें आमच्या लायकी पयस खंयच्या जगाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, जितले पावटी हो जेजूच्या कुडी रोगताचो योद्न आमी समोरमताव तितले पावटी आमचे सोडवणेचें काम तूं चलोवन व्हरताय. देखून भक्तीपणान ही सोडवणेच्या गुटान वांटो घेवंक आमकां तूं फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सासणाक तो आमचो खरो यादनीक निरंतरी भेटोवचो हो योद्न ताणें घडून दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बोली जावन तुका ताणें भेटवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बोली जावन भेटयलोली ताची कूड शेवून आमकां घोटाय मेळटा आनी आमचे पासत वारयलोलें ताचें रगत पिवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती थावन अस्तमते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा पर्जा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यांत ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समोरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें,
ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया, आमी उंडो खाता आनी एकालशींतले पियेता, इतले फावटी तूं वैभवान येसोर, आमी तुजे मरण परगोट्या. बापा, आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कोश्टा मरणाचो, ताच्या आनंद भरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी स्वर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता, आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बोर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो जावंक निर्मी. तुका भेटवलेलें साशणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे मये भोव भाग्यवंत अंकवार मयेच्या, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, तुज्या भाग्यवंत दोर नुताच्या आनी वैभवी रोक्षांच्या आनी समेस्त भक्तांच्या संगता ते विचून काडलेल्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा, हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगल्या संवसाराक शांती आनी तारोड फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी फिलीप नेरे आमच्या गवंड्या बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सोमेस गवंड्या आनी दोर मुणयाऱ्यां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेली सगले पोरचे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रितीमोगान तीर कोर. तुजे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दोयेन आयकून घे. कोनवाड्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ताय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसारांत अंतरलेल्या सोमेस्तांक मोय पासान तुज्या राज्यान घे. तुय आमी तुजी मोहिमा बगूंक सासनाक तादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवंसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं ताचे उद्देशीन सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा, सुरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. देवा बापाची खेरीत आपुरबायेची भुरगीं आमी आनी जेजू आमचो सोडवंडार
आनी ह्या पासत आमचे पासत ताणें यादनीकपण घडून हाडलां. पवित्र मिसाची भेट आमकां स्थापून दिल्या. प्रिती मोगाची आज्ञा आमी एकामेका सवे जिवंक आमकां फरमायलां. हेंच मनान दवरून जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान सगलीं बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्टाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल, तुमचे सवे आसूं, एकामेकाक मोगान शांती दिवया. क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी शिवूंक येता. ती आमचे झट्टी आनी कास्त हाडिनासा, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेनी ओखत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता, आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. निमाणे जेवण जेजूचे, सदांचे जेवण शिसाचे, निमाणे तरी देवयले, सदांचे तरी वेगळे. निमाणे जेवण जेजूचे, सदांचे जेवण शिसाचे, निमाणे तरी देवयले, सदांचे तरी वेगळे. निमाणे जेवण जेजूचे,
दिशीसाक एकठांयता सुरवाचो एक ओठूण आयता वेगळोच राग विसरूंक वयता निमाणेचे बोड जेजूचे दिसान दिशीसाक एकठांयता सुरवाचो एक ओठूण आयता वेगळोच राग विसरूंक वयता निमाणेचे बोड जेजूचे बाबाचो मोग गोयता जिवाची बोर्दी वयता आत्म्याच्या बोडान गोठायता निमाणेचे बोड जेजूचे बाबाचो मोग गोयता जिवाची बोर्दी वयता आत्म्याच्या बोडान गोठायता निमाणेचे बोड जेजूचे क्रिस्तांवाक नेटान जागयता तांचो मोग उमेद पेरयता बेल्याचे सेवेक पाठयता निमाणेचे बोड जेजूचे क्रिस्तांवाक नेटान जागयता तांचो मोग उमेद पेरयता बेल्याचे सेवेक पाठयता निमाणेचे बोड जेजूचे नवे पासूटान आठाता पोतोळी आमकां बावयता बाबाच्या बाबांक व्हरता निमाणेचे बोड जेजूचे नवे पासूटान आठाता पोतोळी आमकां बावयता बाबाच्या बाबांक व्हरता निमाणेचे बोड जेजूचे सोदाचे बोड शिसाचे निमाणे दोरीले बोयले सोदाचे दोरी वेगळे निमाणेचे बोड जेजूचे सोदाचे बोड शिसाचे निमाणे दोरीले बोयले सोदाचे दोरी वेगळे निमाणेचे बोड जेजूचे
प्रार्थुया. सूर पदवीदार देवा, तुझ्या पुताच्या पवित्र जेवणान तूं आमकां ह्या संवसारांत वांटो दिताय आनी तातूंत तुज्या जिवान आमकां भरताय. तशेंच सर्गीच्या जेवणान वांटो दिवन आमकां सासणांक दादोशी कोर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसुया. बाबडीनो सोमयाच्या निमाण्या जेवणाचो ब्रेस्तार आमी आयज मनयला. आतां 7 वाजता दुसरें मीस जातलें. ह्या मिसाची मांडावळ केल्या आमच्या PPCच्या वांगड्यांनी. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे दिनवास आमच्या आपोस्लांक आयज 12 जाण आपोस्ल खेरीत भाशेन आमच्या नांवान सगल्यांच्या नांवान आयज ते आपोस्ल जाल्यात. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आख्खें वर्सभर ते आपोस्ल आतां. आपोस्लांचो वावर वेगवेगळे तरेन ऑर्गनायज करून न्हू पूण आपणाचेच वस्तोंगी हो वावर ती फुडें व्हरतलीं. देखून आदी फुडेंच तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या गोराब्यांचेर आनी तुमच्या वावराचेर मागता. 7 वाजता मीस जाल्या उपरांत आयज आमी रात जाव पासून भोव पवित्र संस्कारांत आसलेल्या जेजूक आमी आयज परनिपाट नमस्कार करता. ही मांडावळी भाशेन जातली. मीस जाल्या उपरांत आमी पुरसांव करून भोव पवित्र संस्कार ह्या मानाच्या जाग्यार व्हरतले. 8 वाजता सुरू करतली दाबोलीं सॅक्टर. 8:30 वाजता आल्त दाबोलीं सॅक्टर. 9 वाजता आसोय दोंगरी आनी रेजिना मुंदी सॅक्टर. 9:30 वाजता आल्त चिकाली सॅक्टर. 10 वाजता आसोय सॅक्टर. 10:30 वाजता जिना पेंटा फोंडवें सॅक्टर. 11 वाजता देवसुआ सॅक्टर आनी 11:30 वाजता नाकेली सॅक्टर आनी इग्रेजा सॅक्टर आनी तांचे बराबर सगलीं जीं कोण जांकां खुशी आसा 12 वाजता पासून जेजू बराबर आमी हो वेळ सारूंक तांणी सगल्यांनी येवचें. तशेंच हीं सगलीं वरां जीं आसा 8 वाजता सुरू जावन 12 वाजता पासून खंयच्या वेळार तुमकां येवपाक खुशी आसा जाल्यार कोणेंय खंयच्याय वेळार येवंक जाता. त्याच बराबर तुमचो सॅक्टर आसा तेन्ना तुमी खेरीत भाशेन तुमच्या गोरब्या बराबर येवचें. हो वेळ आमी जेजू बराबर सारता आसतना आमचेच पासत मागुया आनी सगलीं आमचीं चिंतनां आवंडे देवा मुखार दवरुया. फाल्यां सोमया जेजूच्या कोश्टांचो शुक्रार सकाळीं 7 वाजता पवित्र खुर्साची वाट जातली. ताची मांडावळ करतात आमची फिरगोजेची तरणाटी. एक चोत्राय धरची. फाल्यां शुक्रार जावं सकाळीं तशें सांजचें जाता जाल्यार जाता ते भाशेन तुमचीं मोटरां हाडिना जावपाक तुमकां विनंती. कित्याक मोटरां दवरूंक आमचे लागीं तितली सुवात ना पूण सगल्यां लागीं आमचे लागीं मोटरां आसात. तर आमचो एक सॅक्रिफीस कसो भोव करून जीं कोण लागीं आसात तांणी आपलीं मोटरां घराच दवरून चलोन येवंक जाता जाल्यार एकदम बरें जालें. तुमचो सॅक्रिफीसूय देवाक पावतलो. मोटर घेवन येवपाक आसात जीं कोण बरीं ना तांचे पासत जाता ते भाशेन कार पूल करचो. एकामेकाक हाडचें. एक मोटर जरी तर घरा दवरून एक मोटरान सगल्यांक हाडूंक जाता ते भाशेन तुमी हे उपाय फाल्यांच्या दिसाक खेरीत भाशेन करचे. जीं मोटरां आसात 4 व्हिलर्स आसात तांणी सकाळीं वयर येवन आपलें पार्किंग करचें आनी जे 2 व्हिलर्स आसात तांणी आमचे स्टेजीच्या मुखार थंयसर पार्किंग करचें. पार्किंग करता आसतना जरी तर थंयसर स्टेशन मार्क केल्लें आसा जाल्यार तुमची मोटरां थंयसर दवरची न्हू. मातशें इल्लीशी चोत्राय दवरची. हें तुमचें पार्किंग करता आसतना आमचे वॉलंटियर्स तुमकां आदार करपाक थंयसर आसतले. फाल्यांची ही खुर्साची वाट खेरीत भाशेन सांतांच्या जिविताचें आमच्या मुखार एक प्रदर्शन जातलें. आमची तरणाटी तें बरे भाशेन तांणी मांडून हाडलेलें आसा. तातूंत आमी बरे भाशेन वांटो घेवया. सांजेची रीत जेजूच्या कोश्टांचो शुक्रार जेजू खुर्सार खेळावप आनी जेजू खुर्सा वेलो देंवोवप 4 वाजता सुरू जाता. सगलीं आमी भक्तीन तातूंत वांटो घेवया. फाल्यांच्या दिसा मिसाची भेट आमी समरोम ना पूण आयच्या दिसाक जो उंडो संस्कारलेलो आसा तो आमकां वांटतल्या. 30 तारखेर पवित्र सोनवार त्या दिसाक मीस ना पूण सकाळीं 7 वाजता सकाळचें प्रार्थन जाता ते भाशेन सगल्यांनी आमी ह्या सकाळच्या प्रार्थनान येवन वांटो घेवया.
आनीक सांजे 11 वाजता आमी ह्या नायट विजिलान वो आमच्या पास्कांच्या जागरणान आमी वांटो घेतले. सगळीं उबी रावया. फाल्यांच्या दिसाक जी कोण वाचपां करपाचीं आसात तांणी हे मीस जाल्या उपरांत रावून आपली प्रॅक्टीस करची. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सुर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. निमणें गीत गावचे आदीं हांव पाद विगार कसो तशेंच म्हज्या पादकुरा बराबर फादर पिटरा बराबर तुमचे सगळ्यांचे दिनवास आठयता. तशेंच आयज आमचे बराबर आमचो फादर आल्बीन आमचे बराबर आसा. ताच्याय नांवान तुमचेर आशिर्वाद मागता. खरीत भाशेन आमच्या यादनीकपणान आयज यादनिकांचें फेस्त. आयज तुमी आमकां हॅपी प्रिस्टहूड डे म्हणटली, हॅपी फिस्ट म्हणटली. जाल्यार आयज आमच्या ह्या फेस्ता दिसाक जेन्ना यादनीकपण जेजून घडलेलें आसलें, तुमच्या विरेत आमच्या यादनीकपणाक अर्थ ना आनी तुमचे विरेत आमच्या यादनीकपणाची गरजूय ना. ह्या पासत तुमकां आमचे खेरीत दिनवास आनी तुमी जी आपुरबाय आमचे सवेन दाखयतात वेगवेगळे वाटेन वेगवेगळ्या उपायांनी, ह्या सगळ्या पासत आमी तुमकां दिनवासता आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या वावराचेर तुमच्या गोराब्यांचेर मागता. निमणें गीत करुया. शेवटाक गीत घेवया. D47 पेज नंबर 75 D47. Sui priti mogwasta, Tui devaci rasa. 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 Sai che la decida, anca Jesucia moga. Jesu amche dalu sport, anudani montepon. Sui priti mogwasta, Tui devaci rasa. 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 Civia deva civira, dal somo gancianza, tor cuore amore anguci, priti e gametaci. Sui priti mogwasta, Tui devaci rasa. 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 Soretta mi salau, dormona cia sonau, soli vivata muti, Gesù mone asuri. Sui priti mogwasta, Tui devaci rasa. Sui priti mogwasta, Tui devaci rasa. Sui priti mogwasta, Tui devaci rasa. Sui priti mogwasta, Tui